कटिंग केला तर सारखे दिसतात. नो यू कॅन इवन गो इन द अदर साइड ऑफ द प्रॉपर्टी, मेडिन्स प्रॉपर्टी. प्रायव्हेट हांव तुका हितून नंबर धाडटा. गॅजेटाची कॉपी I am Premanand Divkar, President for Kalangut Constituency Forum. आज आमी आरपोरा वेगसवाड्या ह्या हेचेर सायट इन्स्पेक्शनाक येयल्ले, पूण थंयसर इन्स्पेक्शनाक येयल्या थंयसर आमकां एक अशें स्ट्रक्चर दिसलें जितून टोटली हिल कटिंग जाल्लेलें आसा आनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लेलें आसा. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतले ती एक कॉन्क्रीट वॉल बांदलेली आसा रस्त्या सायडीक. ही कॉन्क्रीट वॉल एज पर द लॉ इज कॅनॉट बी परमिसिबल. ही कॉन्क्रीट वॉल पंचायत आनी अदर ऑथॉरिटीजान कशी दिली ती आमकां खबर ना. तेन्ना आमी मागता सगळे ऑथॉरिटी कडेन हेचें इन्स्पेक्शन करचें आनी ही कॉन्क्रीट वॉल आहा ती काडची थंयसरली. तेच्या फाटीं पळोवशी तुमी भितरले वाटेन प्रोजेक्टाच्या भितरले वाटेन मोर देन 2 meters तेंच्यांनी हिल कटिंग केल्या आनी रस्तो वयर येयल्लो आसा. इंटेंशन टू टेक दीस रोड एक अशेंच दिसता की बाबा फुडें कसलो तरी प्रोजेक्ट येतलो आनी टोटल डिस्ट्रक्शन जातलें हें फाटल्या दोंगराचें. तेन्ना ऑथॉरिटीन बेगींतल्या बेगीन हेचेर कॉग्निजन्स घेवपाचें आनी हें डिस्ट्रक्शन कितें जाता तें बंद करपाचें. आमी सगळे ऑथॉरिटी कडेन कंप्लेन्स फायल करता. तेन्ना प्रत्येक ऑथॉरिटी कडेन मागता तूं ह्या प्रोजेक्टाचें सारकें इन्स्पेक्शन करून हें जें कितें जाता करपाचें म्हणून अशें मागता. आनी हेच्या फुडें जी आमची हें एनवायरमेंट आसा, जी दोंगर आसा ते सांबाळून दवरपाचें अशें म्हणून मागता. देव बरें करूं. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेचेर परमिशन दिल्ली आहा, तशेंच जे पंचायत आहा बॉडी मिटींग तेंच्यांनी परमिशन दिल्ली आहा एक सगळें बांदपा खातीर. हें बांदपाक लागून पंचायतीन परमिशन दिलां जाल्यार आमी फायंड आवट करतले. पूण हे फाटली जी एरिया जी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून मार्क जाल्लेली आसा. आतां प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिनोटिफाय केला काय ना तें आमी पळयतले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन इन्क्वायरी करतले आनी कलेक्टराकूय आमी इन्फॉर्म करतले बाबा हेचेर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन थर करा म्हणून. कित्याक असलें डिस्ट्रक्शन आमी केन्ना सोसून घेवचें ना. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम जो जावन आसा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोरम हो प्रत्येक जाग्याचेर फुडें उबो आसतलो असल्या हेचेर कंप्लेन फायल करपाक. अशें जेन्ना हिल कटिंगा जाता आनी कन्स्ट्रक्शन जाता हेच्या फाटल्यान कोणाचो गॉडफादर आहा म्हणटात. आसूंक शकता कित्याक गॉडफादर आसना तर जाल्यार येदें व्हडलें हें कॉन्क्रीट वॉल आनी येदें व्हडलें डिस्ट्रक्शन जावपाक शकना. आरपोरा आतां ओडीपीच्या हेचेर घातलेलें आसा. आरपोरा, नागवा, पार्रा ओडीपीच्यार ते ओडीपीच्या तरेन कितें डिस्ट्रक्शन जावंक शकता हें आमकां कळना. आमी दाखोवन दिला कलंगुटान, पूण आरपोरा तरी सेव करुया म्हणून आमी फुडें पावल मारलेलें आसा. आनी जर हेच्या फाटल्यान गॉडफादर आहा ते आमी गॉडफादराक न जुमनता गरज पडली जाल्यार लिगल एक्शनूय घेतले.